म्हणतो जर तो तुमकां खबर ना जाल्यार ही मॅसेज आयक म्हजे बाब म्हणतो आनी जर तूं ओवरकमर न जाल्यार हांव मागता म्हज्या काळजान सुट्या प्लीज तुजें लायफ तूं देवाक दीश डू नॉट प्ले गेम विथ गॉड देवाक कोणें गेम शोव नाका म्हज्या बाब म्हणतो एकूच लायफ आसा आनी एकूच जिवीत आसा आनी देव तुका पोत्तून पोत्तून ह्या संवसारान धाडपाक ना म्हज्या बाब म्हणतो देव तुका पोत्तून पोत्तून ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक ना कित्याक बायबल सांगता मनशान एक पाड मरपाक जाय म्हणलेलो आसा उपरांत जजमेंट नो सेकंड चान्स नो पर्गटरी नो इन्कार्नेशन एकूच लायफ आनी वयता तो मनीस इंटरनेटीक वयता म्हज्या बाब म्हणतो आनी जो इंटरनेटीक वयता तो एका जाग्यार ताका काडूंक तो आनी सुर्या केन्ना पळयना चंद्रीम केन्ना पळयना फॉर एवर एंड एवर पूण दुसरो वयता तो इंटरनेटीक वयता त्या जाग्यार उजवाड सुर्य ना देव ताचो उजवाड देवाचो उजवाड पळोवन तो जिवीत जियेता आनी तेच परी म्हज्या भाव म्हणतो आयच्या दिसाक आमी पळयतले ओवरकमर म्हणजे कितें तें ओवरकमर म्हणजे कितें तें आमी पळयतले ओवरकमर म्हणजे म्हज्या भाव म्हणतो कंप्लीटली डिपेंड ऑन गॉड फॉर डायरेक्शन कितें तो देवाचेर डिपेंड रावप तेजें डायरेक्शन देव ताका गायड करता म्हूण प्रोपोज तेज्या जिवितान फुलफिलमेंट स्ट्रेंथ ताका देवाचें जाय आनी प्लेन ताच्या जिवितान देवान करूंक जाय आनी ताका म्हणटा ओवरकमर खंयचोय आमी पळयता एक केन्ना ओवरकमर आसता तेन्ना तो आपणाचे ताकतीन हें सगळें करता ओवरकम करता गेम जिखता बॉक्सिंग जिखता फुटबॉल जिखता आपणाचे ताकतीन ते जिखता पूण तुजें आनी म्हजें लायफ क्रिस्टियनिटी म्हजो भाव म्हणटू हें लायफ तुज्या पावरान न्हय तुज्या कुडीच्या बोर्डान न्हय हें लायफ ओवरकमर म्हणटा तें हाली देवाचेर ट्रस्ट धरून पवित्र आत्म्याक सरेंडर करून ही विक्ट्री म्हज्या भाव म्हणटू आनी जर तर तुवें पवित्र आत्म्याचेर ट्रस्ट करूंक ना सरेंडर करूंक ना डिपेंड रावना जाल्यार तुका केन्नाच विक्ट्री ना तुज्या जिवितान तूं सदांच पडटलो फेलियर तुज्या जिवितान आनी ताका लागून आमी पळयता म्हजे भाव म्हणटू हें लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें प्रोवर्ब म्हणटा त्या जाग्यार मुन्नी चॅप्टर 3 वर्स 5-6 ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल दाय हार्ट तुज्या सगळ्या काळजांतान देवाचेर विस्वास दवर तुजेर दोन नाका म्हणटा आनी लीन नॉट युअर ओन अंडरस्टँडिंग तुजेर दवरी नाका म्हणटा कित्याक तुजें काळीज कसलें आय तुका बरें सांगता आनी हाल्या हटोवपाचें काळीज जावन आसा तुजें काळीज तुकाच मिसलीड करूंक शकता म्हणटा एंड इन ऑल दाय वे सगळ्या तुज्या कामांनी ओ तुज्या कन्यांनी ओ तुज्या वाटांनी एक्नॉलेज हिम ताका ताचो उगडास कर ताका मेडिटेट कर एंड ही शॅल डायरेक्ट युअर पाथ आनी तो तुजे सारके रस्ते ताऱ्यार घालतलो म्हणलेलो आसा पळयलां आयज आमी जायते प्लॅन करता म्हजे बाब म्हणटा हें करतलें तें करतलें हें करतलें तें करतलें हो बांदतलें थिंगा बांदतलें घर बांदतलें पूण तो बांदच्या पयलो मरून वयता तुमकां खबर आसा एक स्टोरी बायबलाचेर तो म्हणटा म्हज्या जिवितान जायते कोडे आसा शेतान जायते पिकिलेले आसा आनी म्हज्या जिवाक कशें म्हणटलें जिवा म्हज्या खा पी मौज मार त्या दिसा देवान ताका कितें म्हणलें आरे पिशा आयज तुजो निमाणो दीस ह्या संवसारान कोणाक हें सगलें आनी जेन्ना तूं देवाचेर ट्रस्ट जाता तेन्ना ही वील डायरेक्ट युअर पाथ माय फ्रेंड आनी जेन्ना तूं देवाचेर ट्रस्ट जायना तेन्ना तूं तुजे सगळे रस्ते कोत्ता तुजे सगळे वाट तूं संवसारान बांदता म्हज्या भाव म्हणटू आनी तुजें कितें बांदता तितलें संवसारान बायबल सांगता संवसार आनी संवसारान कितें आसा तें नाश जावन वयतलें म्हणलेलें आसता मोडोन वयतलें आनी मोडटना तूं हें सगळें कितेंच वचचें ना म्हज्या भाव म्हणटू वता ना ताका लागून आयच्या दिसाक आमी पळयतलें कोण जाय ते ओवरकमर हें आयच्या दिसाक आमी पळयतलें ओवरकमर म्हणटा ते कोण आनी प्रॉमिस तांकां देवान कितें केलेलो आसा तें आयच्या दिसाक आमी पळयतलें पयलें जावन आसा आमी पळयतलें हू आर द ओवरकमर कोण जावन आसा ओवरकमर म्हणटा पळय तें लिसन कितें म्हणलेलें आसा पयलें जॉन चॅप्टर 5 वो 4 बरया म्हज्या भाव म्हणटा तुमकां बायबल आसतलें ओ तुमकां बूक आसतलें ओ तुमी आजचें कित्याक सगळें कितें सांगता तें आमी चॅक करा म्हज्या भाव म्हणटो बायबला प्रमाणे आहा ओ ना तें And whosoever is born of God, जो कोण पवित्र आत्म्यान जल्मलेलो आसा तो overcome the world. पळयला म्हजे भाव म्हणतो पवित्र आत्मा नासल्यान तुका ओवरकम करूंक जायना
आयज ब्रदरान सांगलेलें आसा बॉर्न अगेन म्हणटा तेच बरें म्हजे बाबा जर तर तूं पवित्र आत्म्यान जल्मव ना तूं कोणें केन्नाच ओवरकम करूंक जावपाक ना संवसारान. ओय थोडे पाट तूं कोत्तालो पूण दुसरे कोणें तूं पडटलो सकयल. जो कोण पवित्र आत्म्यान जल्मला तो ओवरकम द वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड लास्ट, फ्लॅश अँड प्रायड. And this is the victory that overcome the world. कितें कोणाचेर ट्रस्ट धरून आमचेर ना. our faith कोणाचेर फेथ धरून? फेथ इन जीसस क्राइस्ट. जेजू क्रिस्ताचेर फेथ धरून, जेजू क्रिस्ताचेर बावाट धरून. आनी तेका लागून आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू जेजू क्रिस्ताचेर बावाट धरला म्हूण लिसन कितें म्हणलेलें आसा. सेम चॅप्टर 4 John chapter 5 verse 5. Who is that overcome the world? कोण ते ओवरकमर? That he that believe that Jesus is the Son of God. पडला म्हज्या भाव बंधू जो कोण ओवरकम करता तो कोणाचेर बावर धरून ओवरकम करता तेका कोण हेल्प करता. त्याचें मून कितें जावन आसा, त्याची गोठाय कितें जावन आसा, त्याचें फाउंडेशन कितें जावन आसा. जो कोण जेजूक मानून जेलो आसा, जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून ह्या संवसारान येयलो तुका आनी म्हाका साल्वार करपाक आनी विक्ट्री जावन आसा. लिसन, ओवरकमर म्हज्या भाव बंधू ते रेडी जेन्ना जेचे ते विस्वास दवरता तेन्ना दे आर ऑल्सो रेडी टू गिव लायफ टू जीसस. जे ओवरकमर म्हणटा ते कितें जावन आसा ते भियोना म्हज्या भाव बंधू मरपाक. कित्याक ते जाण आपणे कोणाचेर विस्वास दवरला म्हूण. आयज आमी कितें करतले, आमकां जीव मरपाक पडटा म्हूण आमी डिनाय करतले म्हज्या भाव बंधू. एक कोणें तुज्या तकलेर गान धर जाल्यार म्हाका नाका, हांव जेजूक ना, हांव जेजूक हांव वळखना म्हणटलो तूं. पूण हिंगा सांगता बायबल हरो ओवरकम करता तो कितें, ही रेडी टू डाय इन ऑर्डर टू लव जीसस, serve Jesus. Listen, and they overcame by him, by the blood of the lamb and the word of their testimony, and they loved not their life unto death. पळयला म्हज्या भाव बंधू ओवरकमर आसता तेका कितें आसता, क्वॉलिटी आसता. तो कोणाकूच भिवना म्हज्या भाव बंधू ह्या संवसारान, ह्या संवसाराच्या वस्तूक. आनी कोणाक तो मरपाक रेडी आसा पूण तो डिनाय करपाक रेडी ना म्हज्या भाव बंधू. आनी तेका लागून आमी पळयता. लिसन, ओवरकम आसता तो केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करचे ना म्हज्या भाव बंधू. कोणा कोणें ह्या संवसाराच्या वस्तू कोणें, फॉल्स टिचिंगा कोणें पत्तें जाल्यार ही डिफेंड द ट्रूथ. तो पत्तें जाल्यार उबो रावन तो तेका दाखयतलो पातक तेचें कितें तें. आनी तेका लागून 4 John chapter 4 verse 4 सांगता, ye are of God little children and have overcome them. तांचेर तुमी ओवरकम केला म्हणजे तुमी तांचेर जय जिवंत येला. Because greater is he that is in you. पळयला म्हजे भाव बंधू तुमकां हांवें सांगलेलें पवित्र आत्मा नाशान तुका केन्नाच विक्ट्री ना. पवित्र आत्मा नाशान तुका केन्नाच ओवरकम करूंक जावपाक ना. तूं ओद्यांक वय म्हणटलो आनी दुसरे कडेन तूं भितलो लजतलो, लोक म्हाका कितें म्हणटलो काय म्हणून. आनी पवित्र आत्मा आसलेल्या मनशाक कितें आहा, ओवरकम आहा, तेका विक्ट्री आहा. बिकॉज ग्रेटर इज ही दॅट इज इनसायड इन यू or in you than the outside the world. पळयला म्हजे भाव बंधू the Bible सांगता the righteous like a bold like a lion. पूण जेन्ना म्हणटा भिवकुटो धांवता म्हणटा. righteous people, righteous bold like a lion. आनी जॉन सांगता तुमी ओवरकम केला. कित्याक ओवरकम केला, तुमच्या भितर होली स्पिरीट आसा देखून. ही इज अ ग्रेटर इज ही दॅट इज इन यू. आनी जेन्ना म्हज्या भाव बंधू तुजे भितर ग्रेटर आहा तेन्ना तुका कोणाच्यान हात लावपाक जायना. फिजिकली तुका मारूंक शकता म्हज्या भाव बंधू, आसल्यार तेका देवान तें अलावड केलें बगून. लिसन, आमी सबार एग्जाम्पल आमी पळयतले मनशाचे ओवरकमर म्हणटा पळय ते कोण ते बायबलाचेर. आनी तुमकां खबर आसा म्हज्या भाव बंधू सबार बिलिव्हरान ओवरकम केलेलें आसा. कितें, लिसन, एक एग्जाम्पल आमी घेवया जावन आसा जोसेफाचो. आनी जोसेफ इज अ गुड एग्जाम्पल जावन आसा. तुमी पळयला आसाल तेजी हिस्ट्री कसो तेका भावांनी म्हज्या भाव बंधू हेट केलो आनी तेका बांयतीन उडयलो आनी उपरांत तेका इंगता ते. एंड टायम म्हज्या भाव बंधू जोसेफाक देवान इतलो वयर उबारलो, मिनिस्टर तेका केलो इजिप्ताक.
आणि एक दीस तेजे भाव येताना लिसन हाव ही ओवरकम तेज्यान तेका खूद रायट असलें अरे भावांक तेजे जिते पासून मारपाक म्हजे भाव म्हण इतली तेका ऑथॉरिटी असली जोसेफाक ऑथॉरिटी असली तेज्या भावांक सगळ्यांक मारपाक इजिप्टाक एकूच उतर उलयल्या पुरो असलो पूण जोसेफ तिंगा कितें करता लिसन हाव ही ओवरकम आनी जेन्ना भाव तेका तेज्या फुड्यान येतात जोसेफ तेंका वळखता म्हजे भाव म्हणून आनी तो सांगता कितें बट एज फॉर यू थॉट इवल अगेन्स्ट मी तुमी म्हाजेर इवल चिंतलें बट गॉड मीन इनटू गूड टू ब्रिंग पास एज इट इज दे to save much people's life. Now therefore fear ye not, I will nourish you with your little one and comfort them. खाली पडेल ना म्हजे बामडो तुम्ही म्हजे इवल केले पण देवान म्हणटा ते इवल आसा ते चेंज करून गुड केले आनी जोसेफ कितें जावन आसा हिंगा ताका बोक्सण दिता म्हजे भाव म्हणटो ओवरकम करता तेजे इवल केला पळय ताचेर तो रिवेंज घेयना पडेल ना म्हजे भाव म्हणटो आयज आमी कितें करता तेणें म्हाका कर जाल्यार हांवूय ताका करतलो तेणें म्हाजें मोडून उडयलें जाल्यार हांवूय मारतलो हांव मुठी मार जाल्यार तोय मुठी मारता हेणें तापड मार जाल्यार तेणें तापड मारता हेका कितें म्हणटा दिस इज नॉट ओवरकमर कितें करता जो इवल आसा ताका तो विन करता लिसन आनी ताका लागून बायबल म्हणलेलें आसा बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 12 वर्स 21 बी नॉट ओवरकम ऑफ इवल बट ओवरकम इवल विथ गुड लायक अ जोसेफ म्हज्या भाव म्हणून वंडरफूल एग्जाम्पल जावन आसा जोसेफाचो लिसन आनी एक एग्जाम्पल आमी पळोवया ओवरकम म्हणजे कितें तें हांव पळयता ती पोतिफराची बायल जोसेफाक म्हज्या भाव म्हणटो टेम्प करताली आपणे त्या फुड्यान कुडीचो एक कोट सोड म्हणून गोम ना म्हजो ना म्हाज्या फुड्यान यो आनी ती बायल ताका दिसाच्या दिसा सतायताली म्हज्या भाव म्हणटो आनी एक दीस जोसेफ घरान आसतना म्हज्या भाव म्हणटा ती बायल येता आनी ताका गोट धरता जोसेफाक and she caught him by his garment and said lay with me म्हज्या फुड्यान यो कुडीचो एक कोट सोड बायबल सांगता जोसेफान म्हणटा तें गारमेंट पासून आपणाचें सोडून धांव मारली कितें ही ओवरकम आनी कोणूय आसलो जाल्यार कितें करतलो पास्टर म्हणटालो हो चान्स बरो आसलो चल या आनी हे भाशेन सभा लोक पडलेलो आसा म्हज्या भाव सेक्शुअल डिझायर आनी हिंगा कितें पळयता जोसेफाक विक्ट्री म्हजे भाव म्हणटा ही ओवरकम दीस सेक्शुअल प्लेजर आयज कितलो लोक सकयल पडलेलो आसा म्हजे भाव म्हणटा सेक्शुअल प्लेजरांनी विक्ट्री तेंगा ना पूण जोसेफ तसो न्हय ही ओवरकम दीस सेक्शुअल प्लेजर आनी ताणें धांव मारली म्हणटा म्हजो भाव म्हणटा रावना आनी तो रावलो जाल्यार कितें जातलें हालें ही मायट बी टेम्प्ड आनी फॉल आनी जोसेफाक कळ्ळें म्हजे भाव म्हणटो ह्या जाग्यार रावपाचें न्हय कित्याक तेजे बरो कोण आसलो तेज्या बरो देव आसलो म्हजे भाव म्हणटो आनी जेन्ना तुज्या बरो देव आसा तुका सदांच विक्ट्री आसा म्हजे भाव म्हणटो कित्याक तूं देवा प्रमाणे चलता आनी देव सांगता ते तूं करता देखून लिसन म्हजे भाव म्हणटो आनी एक आमी एग्जाम्पल पळोवया जेन्ना बाबिलोनाचो राजा एक ताणें व्हडली मुर्ती केली आनी त्या मुर्त्यांक ताणें कितें केलें कमांडमेंट दिलो आख्ख्या लोकांनी ह्या मुर्त्यांक वर्शीप करूंक जाय म्हणून ह्या देवाक पांय पडोंक जाय म्हणून आपणाच्या पूण थिंगा पळयता हांव दानियेलाचे फ्रेंड आसले आनी तेणी म्हज्या भाव म्हणटो सगळ्या लोकांनी ह्या मुर्त्यांक वर्शीप केली पूण हे 4 जाण आसले फ्रेंड तेजे 3 जाण ताणें म्हज्या भाव म्हणटो केन्नाच ह्या मुर्त्याक वर्शीप करूं ना आनी कित्याक लागून लिसन Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said unto king, O Nebuchadnezzar, we are not careful answer this matter. If it be so, our God will, whom we serve, will able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of thy hand, O king. But if not, be it known unto you, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image. पडेला ओ किंग आमी तुज्या देवाक वर्शीप करना कित्याक तो हातराचो देव लाकडाचो देव मनशांनी केलेले देवूय जावन आसा आमी खरे देवाक वळखता आमी ह्या देवाक वर्शीप करना तूं कोणूय जावं राजा जावं किंग जावं पूण आमचो देव आमकां प्रोटेक्ट करतलो आमकां डिलिव्हर करतलो आनी तो कोण ना जाल्या पासून आमी मरपाक रेडी आसा पूण तुज्या आमी हातराच्या देवाक वर्शीप करचे ना पडला म्हजे भाव म्हणटो दे ओवरकम
These, my friend, even to die, even they ready to die, but they not serve and worship this idol. ते मोरपाक पासून रेडी जाले म्हजे बाबंडो, पूण तेणी कोतान त्या वस्तूक नमस्कार करूं ना, क्रिचराक नमस्कार करूं ना. आयज लोक कितलो क्रिचराक वर्शिप करता म्हजे बाबण. हुंयचे कोणे वस, थोडे हातरांक, थोडे माडांक, थोडे झाडांक, थोडे माकडांक, थोडे शिवांक, थोडे आगांक, थोडे हुंयचे मुर्त्यांक. आयज हुंयचे कोणे गेलो लोक पांय पडलो दिश्टी पडटलो तुका. हिंगा तकली बागोयता, थिंगा तकली बागोयता, हिंगा तकली बागोयता, त्या झाडाक तकली बागोयता. आनी कोण मॅरींग वर्शिप करता, सातांक वर्शिप करता, असले जावन आसा. आनी ह्या लोकांनी, ह्या मनशांनी म्हजे बाबंडो हे भाशेन करूं ना. ते ओवरकम. लिसन म्हजे बाबंडो, आनीक एग्जाम्पल आमी जेवया लास्ट. ओवरकम म्हणजे कोण ते. आनी पळयता हांव सायमन मॅजिशियन म्हणटा पळय तो. फिलिपान ताका बॅप्टिझम दिलो आनी देवान ताका पवित्रत्व दिवं ना. आनी पेद्रू आनी जॉन ह्या जाग्यार येता आनी तो सांगता, सायमन फुडें हांवें पयशे हाडलेले आसा. आनी हाणें पळयलो म्हज्या बाबंडो, पेद्रून लोकांचेर हात दवरल्या, तांकां सगल्यांक पवित्रत्व मेवलो म्हूण, आनी एका मेवं ना. हाणें बॅप्टिझम पासून गेलो उदकाचो, पूण देवान ताका पवित्रत्व दिवं ना. कित्याक नोबडी कॅन फूल गॉड, माय फ्रेंड. आनी तो म्हणटा, सायमन फुडें कितें सांगता पळय, म्हाका कडेन कितें आसा. आनी तो ताणें कितें दाखयलें, लूज ताणें आपणाच्या बोल्सांतले पयशे काडून दाखयले, पडे सायमन. आनी हो जाणा सायमन मॅजिशियन जाणा कितें, पेद्रू हें सगळें पळोवन हुशार जातलो आनी पयशे घेतलो आपणाक वच्चे. पळयलो म्हजे बाबा, ताका ऑफर केले, हे फुडें पयशे आसा, म्हाकाय मातसो पावत दी न्हय. आनी पेद्रू कितें म्हणटा तें लिसन. And Peter said unto him, thy money perish with thee. तुझे पैसे कितें जावं काबार जावं दी. Because thou have thought the gift of God may be purchased with money. तूं आनी तुझे पैसे काबार जावं दी. आनी हुंयचो पास्टर म्हणटालो, पळय तुवें सांगनाका हाडले न्ही ह्यो. ओ बायलेक सांगतालो, पळय ताणें कितें हाडलें आसा, मातशें जे मातसो ताका भितरल्यान व्हर, कुजनांतल्यान व्हर, टॉयलेटीन व्हर, तेजे पयशे जे हांव तुजे रात दवरता, अशें म्हणटले आसले म्हजे बाब म्हणून पास्टर. आयज आमी पळयता हांव तायस बाय दिता पळय ते केन्ना ना म्हणना पास्टर म्हजे बाब म्हणून. दी 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 दियात आनी तुमकां दितले. दावो वांटो दी देवाक, चोड नाका, हे भाशेन ते सांगताले. पूण पेद्रू तसलो न्हय म्हजे बाब म्हणून. ही ओवरकम इन दॅट ग्रीड. पेद्रू ओवरकम जावन आसा. ताणें पयशे दिल्या पासून आसना. ताणें सांगलें, तूं आनी तुजे पयशे कितें पारीश निसंटन जावं दी म्हणटा. कितें चिंतलां तूं, देवाचें देणें, गिफ्ट ऑफ गॉड तूं पयशांनी सोडूंक येयलो आसा. आनी पेद्रू तशे भाशेन न्हय म्हजे बाब. ही ओवरकम द ग्रीड मनी. आनी आयज म्हजे बाब म्हणटा, सभा लोक पडलेलो आसा, पास्टर पडलेले आसा पयशांच्या हद्दांनी. ते केन्नाच ना म्हणपाक ना म्हजे बाब म्हणटा. दी 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 देवाक दियात, देवाक दियात. एक्चुअली देवाक दिना म्हजे बाब म्हणटा. कोणाक दिता, पास्टराक दिता. कित्याक देवाक नीड म्हणटा ती ना. देवाक नीड ना म्हजे बाब म्हणटा. तुका आनी म्हाका नीड आहा. आनी तेच परी आमी दिवपाक जाय होरे मनशाक, न फटकिऱ्यांक. आनी म्हजे बाब म्हणटा, हो जावन आसा हे 3-4 एग्जाम्पल दाखयल्या दे ओवरकमर. आनी आमी पळयता प्रॉमिस कितें केलें काय देवान जो ओवरकम करता ताका. वॉट प्रॉमिस हॅव गॉड प्रॉमिस आस. लिसन, देवान वंडरफूल प्रॉमिस केलें म्हजे बाब म्हणटा. एक जावन आसा अशें, जो कोण ओवरकम करता ताका देवान प्रॉमिस केला, हांव ताका कितें दितलो, ट्री ऑफ लायफ ताका खावपाक दितलो, फ्रूट. जे आदामाक म्हजे बाब म्हणटा मीस जाले, जे देवान सांगलेलें आसलें हें फळ हा, आनी तें फळ खायनासतना गूड एंड इवल म्हणटा पळय तें नॉलेजीचें फळ हाडलें आनी तेचे दोळे उक्ते केले आनी देवान ताका धांवडायलें. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण ओवरकम करता ताका हांव हें फळ परतून खावपाक दितलो. वॉट अ वंडरफूल प्रॉमिस माय फ्रेंड. कितें काय टेस्ट जावन आसा ह्या झाडाचो, ह्या फुडाचो, ह्या फ्रुटाचो. आनी जेजू म्हणटा, लिसन, चर्चीक तो सांगता, ही दॅट हॅव द स्पिरीट सेड अंटू द चर्चीस, टू हिम दॅट ओवरकम I give to eat the fruit of life, tree of life. पळयला म्हजे बाब म्हणटा, जें देवाच्या प्रेझेंट आसा, वंडरफूल प्रॉमिस जावन आसा जेजूचो. हांव ताका हें फळ दितलो खावपाक. ईट ट्री ऑफ लायफ. आनी दुसरो म्हजे बाब म्हणटा, देवान प्रॉमिस केलेलो आसा. लिसन,
जेजून प्रॉमिस केलेलो आसा बुक ऑफ रेव्हल्युशन. He that have an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. He that overcome shall not be hurt the second death. पडला माझे बाबा बंधू, जो कोण ओव्हरकम करता ताका कितें जावचें ना, he will not hurt by the second death. That means he will not separate or destroy by the second death. Eternity तो केन्ना separate जावचें ना or hurt जावचें ना, ताका उजो पासून लागपाक ना, तो त्या जाग्यार केन्नाच वयचें ना. ओ जेजून प्रॉमिस केला म्हजे बाबा बंधू, जो कोण ओव्हरकम करता तितल्याय लोकांक. लिसन, उपरांत जेजून अनेक प्रॉमिस केलेलो आसा. लिसन कितें केलं प्रॉमिस? He that have an ear, let him hear what the churches said. Spirit said to the churches. To him that overcome, जेजू म्हणटा, I will give to eat hidden manna. Manna तुम्ही पळयलें आसतलें. आदल्या तेस्तामेंत म्हणटा म्हज्या बाबा माना येताली लोकांक. त्याचो टेस्ट जावन आसा हनी आनी कोरिएंडर, गोड. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण ओव्हरकम करता ताका हांव लिपलेली माना दितलो. आनी कितें व्हायट स्टोन हातोत दितलो. आनी कितें जावन आसा, रिवॉर्ड दितलो आनी ताचें नांव बरयतलो. अ न्यू नेम विच नो मॅन नो सेविंग ही दॅट रिसीव. पळयला म्हज्या बाबा बंधू, वंडरफुल प्रॉमिस जावन आसा. जेजू म्हणटा ताका माना दितलो आनी स्टोन दितलो आनी ताचेर एक नांव बरयतलो आनी तें कोणाकूच खबर ना म्हज्या बाबा बंधू. पूण ज्या मनशाक तो जेजू दिता ताकाच परफेक्ट रिलेशनशीप, परफेक्ट इंटिमेसी माय फ्रेंड. जेजू हिंगा सांग कोत्ता, वॉट अ जॉय माय फ्रेंड. उपरांत जेजून सांगलेलें आसा, लिसन, जो कोण ओव्हरकमर, हे सगळे ओव्हरकम करता ताका प्रॉमिस जावन आसा म्हज्या बाबा बंधू. इफ यू आर इन जीसस क्रायस्ट, जेजू सोबे आसा जाल्यार हो प्रॉमिस तुका आनी म्हाका जावन आसा. He that overcome, the same shall clothe in white raiment. दोये आंगोस ताका न्हेसयतलो. म्हजे आंगोस ताका दितलो, म्हजी रायचसनेस ताका दितलो. And listen, oh promise जावन आसा, I will not blot out his name out of the book. What a promise म्हज्या बाबा बंधू. ताचें नांव हांव केन्नाच काडून उडोवपाक ना. म्हणजे ताचें नांव फॉरएवर आनी एवर इटर्निटीक म्हज्या जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसतलें. आनी हांव सांगतलों म्हज्या बापाच्या फुड्यान, बापा हो म्हजो पूत जावन आसा, म्हाका कन्फेस करतालो तो, म्हजी संवसारान गोंयकी दितालो तो, हो जावन आसा बापा ओव्हरकमर. पळयलो म्हजे बाबा म्हणतो, जेजून प्रॉमिस केला, आय विल नॉट ब्लॉट आउट हिज नेम. तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर आसा तें काडून उडोवपाक ना. कितलें व्हडलें प्रॉमिस जावन आसा म्हज्या बाबा बंधू. आयज तुका कोणें जेवना जाय त्या संवसारान, तुजें नांव पेड्ड्यार केलां जाय, तुका हो म्हणला जाय तो म्हणला जाय जेच्या नांवा पासत, और तुज्या नांवाक आयज रेस्पेक्ट ना जाय. पूण बायबल सांगता तुजें नांव देवान स्वर्गार बरयलेलें आसा, जें व्हडतें जावन आसा. त्याच्यान व्हडच्यान कितेंच ना म्हजे बाबा बंधू. तूं सिटीजन जावन आसा सर्गीचो, तुजें नांव स्वर्गार आसा. आनी जेजू म्हणटा, तुजें नांव हांव केन्नाच काडून उडोवचें ना, पूण तुज्या नांवान हांव कन्फेस करतलो, हो म्हजो खरो पूत जावन आसा बापा. लिसन म्हजे बाबा बंधू, जेजून प्रॉमिस केलो आसा, जो कोण ओव्हरकम करता ताका हांव कितें करतलो, पिलर इन द टेम्पल ऑफ माय गॉड. स्ट्रेंथान ताका बसतलो, लायक अ पिलर. म्हज्या ताकदीन, म्हज्या पवित्रतेन ताका बोत्तलो. आनी ही शॅल गो आउट, नो मोर आउट. आय विल रायट हिम द नेम ऑफ माय फादर. हांव ताचें नांव बरयतलो, म्हणजे म्हजे क्वॉलिटी ताच्या जिवितान घालतलो. नेचर, नेम ऑफ द सिटी which is New Jerusalem, which come down from my God, and I will write upon him my new name. म्हजें नांव, कितलीं नांवां? Name of my God, म्हज्या बापाचें नांव, नेम ऑफ द सिटी ऑफ माय गॉड, शाराचें नांव, आनी म्हजें नांव. पळयता म्हजे बाबा म्हणतो, दॅट्स मीन यू आर परफेक्ट सेक्युअर माय फ्रेंड, लायक अ पिलर. हांव पळयता ह्या गांवान चडशें अर्थक्वेक जातालें आनी मोडून वयतालें. आनी जेजू म्हणटा, हांव तुका हे भाशेन घट करतलो इन क्रायस्ट, इन क्रिश्चियनिटी, इन चर्च. ती मोडां येवन कितें येवन ती मोडपाक पासून ना, तुका कोणाचेर विकटी पासून व्हरपाक तुका पावर, त्या लोकांक पावर आसचें ना जेन्ना हांव तुका पिलर करता तेन्ना. लिसन, जेजून कितें म्हणलेलें आसा तें.
जो कोण ओवरकम करता तेका आय विल ग्रांट टू सीट विथ मी इन माय थ्रोन. पळयला म्हजे भाव बंधू, आय तुका कोणेच उखलूं ना जायत म्हजे भाव बंधू. आय तुजो जागो सकल जाय, वर जावं ह्या संवसारान. तुका कोणेच उखलूं ना जाय, तुका कोणेच ऑनर करूं ना जायत. पूण जेजू म्हणटा हांव तेका ऑनर करतलो म्हज्या कदेलीर बसपाक एज अ किंग कसो. आनी तेका कोण म्हणटा वी आर मेड किंग्स अँड प्रीस्ट अनटू गॉड. आनी कितें यू विल रूल इवन एज आय सीट. कितें इवन आय सीट माय फादर्स थ्रोन. कितलें व्हडलें भाग जावन आसा म्हजे भाव बंधू. जेजूच्या बरा बसपाक तूं रुलर जावन आसा, जज. लिसन म्हजे भाव बंधू, जेजू म्हणटा बुक ऑफ रेव्होल्यूशन, ही दॅट ओवरकम शाल इनहेरिट कितें सगलें ऑल. आनी तेका लागून सगळें जेजूचें जावन आसा तें तुजें जावन आसा. वी आर को वर्कर विथ क्रायस्ट म्हणलेलें आसा. आनी कितें जाय म्हजे भाव बंधू, जें कितें we shall, those who overcome inherit all things सगळें. and I will be his God and he my son. पळयला म्हजे भाव बंधू, देवान तुका पूत म्हणलेलो आसा. पूत तूं आनी हांव बेश्टे न्हय म्हजे भाव बंधू. आमकां देवान पूत म्हणलेलें आसा. आमकां हेवनली किंगडमाचें जावन आसा, राजा केलेले आसा. आमकां जेजूक लागून आमकां कदेलीर दवरलें आसा. आनी हें सगळें देवाचें तें आमचें जावन आसा. कित्याक आमी पळयता जें बापाचें पायचें आसा तें पुताक मेवता. तेच परी आमकां जेजू वरवीं हें सगळें वी इनहेरिट ऑल थिंग. कितें ना म्हणलेलें ना म्हजो भाव बंधू. हो वंडरफूल प्रॉमिस देवान तुका म्हाका केलेलो आसा. आनी तेका लागून लिसन म्हजे भाव बंधू, इफ यू आर नॉट ओवरकम, जर तर तूं ओवरकम न जाल्यार बॅड न्यूज फॉर यू माय फ्रेंड. पयलें जावन आसा म्हजे बाब, जर तर तूं ओवरकम न जाल्यार देवान कितें प्रॉमिस केला. लिसन कितें प्रॉमिस केला तें, अपॉन द विकेड शाल ही रेन स्नेर. जो कोण ओवरकम न्हय ताचेर पावस दवरलेलो आसा. कसलो पावस? उदकाचो न्हय म्हजे भावंडो, उज्याचो पावस. फायर and brimstone and horrible tempest more. This shall be the person of the cup. Are you overcomer, my friend? Listen. Before I close, my friend, listen. जो कोण overcomer आसा ताका जॉय दवरलेलो आसा forever. स्वर्गार. पूण जो कोण ओवरकम न्हय ताका देवाचो राग दवरलेलो आसा म्हज्या बाबा. रात आनी दीस, रात आनी दीस, रात आनी दीस काडूक 5 मिनटां पासून सुसेगना म्हज्या बाबा. पूण जर तूं ओवरकम आसा जाल्यार तुका जॉय इज वेटिंग फॉर यू माय फ्रेंड. आनी जरी तर म्हज्या बाबा तूं ओवरकम न जाल्यार, लिसन, जर तर तूं ओवरकम न जाल्यार तुका केन्नाच पीस आसचें ना तुज्या जिवितान. इन हेल 1 मिनीट पासून तुज्या जिवितान पीस आसचें ना. कित्याक आमी पळयता तो रीच मॅन मेला तेन्ना ताका पीस नासलो, तो टॉर्मेंट जातालो सगळ्या दीस. नो पीस एट ऑल. पूण जर तर तूं ओवरकमर आसा जाल्यार यू हॅव अ पीस विथ गॉड. परफेक्ट पीस. परफेक्ट पीस. लिसन म्हजे बाबा, जर तर तूं ओवरकम न जाल्यार सफरींग दर एका मनशाक रावता म्हज्या भाव बंधू, जें केन्ना थिंगा दोतोर पावना, तुजो माय पावना, पाय पावना, मॅरी पावना, पाद्री पावना, पोप पावना, खंयचो प्रिचर पावना. ohले वर्स सफरींग म्हज्या भाव बंधू मनशाक दर एका मनशाक रावता. जर तर तूं ओवरकम न जाल्यार पेन, सफरींग, टॉर्मेंट. कसली बोबाड मात जायत म्हज्या भाव बंधू, तुका आनी म्हाका कांयच खबर ना. आनी आयज आमी पळयता सवार हे मनीस येयलेले आसा, ते म्हणटा हेल कोणें पळयला, हेवन कोणें पळयला. कोणें पळयला म्हणटा, कोणें पळयला? तूं गेला थिंगा? अरे बाबा थिंगा वचपाची गरज ना म्हाका आनी तुका. कित्याक जेजून सांगून दवरलेलें आसा हेल म्हणटा तें आहा म्हूण आनी हेवन म्हणटा तें आहा म्हूण. तेका लागून तुका आनी म्हाका वचपाची गरज ना. आनी जेजू जेन्ना सांगता तेन्ना केन्ना होट सांगना. जेजू जेन्ना होट म्हणटा ती मारपाक जायना. जर तर जेजू सांगता थिंगा हेल आहा जाल्यार हेल आहा. जर जेजू सांगता थिंगा हेवन आहा जाल्यार हेवन आहा. तुका आनी वचपाची गरज ना. कित्याक जेजू सांगता आनी जेजू सगळें सांगता तें सच सांगता.
आनी बायबल सांगता थिंगा सफरींग कमी जाता तें केन्नाच काबार जायना म्हज्या भावा बरोबर चित एक मनीस उज्यान जावता एक दीस 2 दीस आनी सांगता देवा म्हजी काकूत कर देवा म्हाका भायर काड उजल्लो देवा म्हाका भायर काड देवा म्हजी काकूत कर 1 दीस जाले 2 दीस जाले 3 दीस जाले 4 दीस जाले मिलियन वर्सां जाली आनी तो सफरींग आसा म्हज्या भावा बंधू वर्स्ट पण हेवनान केन्ना सफरींग ना म्हज्या भावा बंधू नो मोर पेन म्हणलेलें आसा लिसन हेवनान म्हज्या भावा बंधू रिजॉयसिंग देवाक आर्गां दिवन आनी प्रेज करून पण जो कोण ओवरकम न्हय तेका रावता कितें वीपिंग रडप रोडणी म्हज्या भावा बंधू तेका कितें बघता जेजू म्हणटा थिंगा मनीस दांत किल लायता आनी रडटा म्हणटा व्हडले कितें बघता तेका देवाक खबर आसा तेका खबर आसा म्हज्या भावा बंधू लिसन म्हज्या भावा बंधू जो कोण ओवरकम आसा तेका कितें रावता परफेक्ट फेलोशिप दर एक मनीस आय जेजू सवय आसा वो बायल गो ती पोत्तून मेवतली म्हज्या भावा बंधू स्वर्गार तेजी फॅमिली जरी तो तूं ओवरकम ना जाल्यार यू हॅव टू स्टे अलोन इन हेल जावन आसा सेपरेशन जावन आसा फॅमिली ना एकसुरो तो रिच मॅन आसलो तो एकसुरोच आसलो त्या रिच मॅनाचे मांय गोळे मेलेले आसतली पाय गोळे मेलो आसलो घरा पाय गोळे मेलो आसलो पूण ते सांगाताक नासले म्हज्या भावा बंधू हेलान रिच मॅन एकलोच आसलो हेलान पण बायबल सांगता म्हज्या भावा बंधू लिसन जर तर तूं क्रिस्ता सभेन आसलेल्या परफेक्ट फेलोशिप तुका रावता आयज गोळे गो बायलां मदें कितें वयर सकल जाता जायत आज गोळे तुज्या भितर आनी कोणाच्या फ्रेंडाच्या भितर वयर सकल जाता जायत पूण जर तर तो क्रिस्ता सभेन आसलेल्या यू विल बी हॅव अ परफेक्ट फेलोशिप माय फ्रेंड इन हेवन लिसन आर यू ओवरकम ओ सीन ओवरकम यू अपॉन यू तूं ओवरकम करपी पातको कोणें झगडो लागलो आसा जसो जोसेफ जसे त्या दानियलाचे फ्रेंड or जसो पेद्रू are you overcomer with the last hatred envy greed oh sin overcome on you oh तुका पातकान तुका overcome केलेलो आसा are you overcomer my friend listen my friend पेद्रू कितें म्हणटा पळय तें जर तर तूं ओवरकम नो जाल्यार पातक तुजेर ओवरकम करता म्हज्या भावा बंधू आयदर वन जर तर तूं ओवरकमर नो जाल्यार 100% तुजेर पातक रात चलयता आनी पातक तुजेर ओवरकम करता लिसन की पेद्रून सांगलेलें आसा and while they promise liberty they themselves are servant of corruption of whom is a man is overcome जो कोणाचेर ओवरकम करता करप्शन ओ पातक तेजेर रात चलयता इज द सेम इज ब्रॉट इन बॉन्डेज फॉर if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord Jesus Christ and they again entangle therein and overcome the later end is worse than beginning पातक तुजेर ओवरकम करूंक शकता म्हज्या भावा बंधू तेका लागून पातकाक पावर आसा पूण जेन्ना खंयचो मनीस जेजू सवय येता त्या मनशाक पावर आसा कितें पवित्र आत्मा तेका पावर दिता त्या पातकाचे वयर ओवरकम करपाक आनी जर तो तुजे भितर पवित्र ना जाल्यार तुका केन्नाच विक्ट्री ना म्हज्या भावा बंधू तूं खंयचे कोण टेम्पटेशन येता तेन्ना तूं सकल पडटलो टेम्पटेशन येता तेन्ना तूं करूंक लागतलो टेम्पटेशन येता तेन्ना तूं सकल पडटलो तुका जाय तें सोडपाक पूण तुका कितें जावपाक ना तुका घडपाक ना म्हज्या भावा बंधू कंट्रोल लागचें ना कित्याक ओन्ली थ्रू पावर ऑफ द होली स्पिरीट म्हज्या भावा बंधू विक्ट्री जावन आसा लिसन कितें जावन आसा आमी जायते पार्टी पडोंक शकता म्हज्या भावा बंधू पडटाय न्हय ओय कित्याक लागून आमी पडोंक शकता आनी हांव तुमकां दाखयता सिक्रेट कितें तें कशी तुका विक्ट्री मेवतली ती जायते जाण आयज बिलिवर वा पडलेले आसा म्हज्या भावा बंधू आनी थोडे फेक आसा बिलिवर ते परत ताका पडपाची गरज ना ते ऑलरेडी पडलेले आसा पूण रियल बिलिवर केन्ना पडोंक शकता आनी कितें यू नीड हेल्प हांव पळयता धाकटो भुरगो चलतना आवय ताका धरता हातीक आनी चलोवंक शिकयता अदरवायज कितें जातलें तो सकल पडटलो म्हज्या भावा बंधू धाकटो भुरगो आनी माय ताका चलयता चलयता चलता आनी एक दीस तो कितें करता आपूण चलोंक लागता तेच परी म्हज्या भावा बंधू तुजें आनी म्हजें जिवीत जावन आसा यू नीड हेल्प जशें मांयक
आपल्या धाकट्या भुरग्याक चलपाक आदार दिता, हातीक दोन चलयता, ताका तो चलोंक कोता, धांक कोता, पूण ताका जायना बावड्याक, तो पडटा सकल, कित्याक बॅलन्स ताका जायना, स्ट्रेंथ ताका ना. तेच परी म्हजे भाव बंधू, क्रिस्टियनिटी तुका आनी म्हाका आदार जावं, हेल्प जाय. लिसन, जेजून सांगलेलें आसा, these things I have spoken unto you, that in me you have a peace, but in the world you shall have tribulation. But good, be of good cheer, I have overcome the world. कोण overcome केलेलें आसा? जेजू. आता तुका कितें जाय? हेल्प जाय. जेन्ना जेजू टेम्पटेशनान गेलो तेन्ना ही ओवरकम टेम्पटेशन, आनी तो मेलो तेन्ना ही ओवरकम डेथ. तुका असलो मनीस जाय म्हज्या बाबूंदो जो सगल्या आदांनी ओवरकम जालोलो आसा. आनी तो हांव न्हय, पास्टर न्हय, प्रिचर न्हय, पोप न्हय, प्रिस्ट न्हय, मॅरी न्हय. तुका असलो परफेक्ट मनीस जाय जो सगल्या कामांनी सगल्या आदान ओवरकम करता तसलो, आनी तो जावन आसा जेजू. आनी तेका लागून म्हज्या बाबूंदो लिसन, जेजू म्हणटा, प्रे that ye not enter temptation. जेजू म्हणटा, स्पिरीट इज इंडीड इज विलिंग. आत्म्यांक जाय म्हणटा हे झगडपाक, ओवरकम करपाक, पूण कितें म्हणलां? फ्लॅश आसा. तुजो दुस्मान देंवता न्हय म्हज्या बाबूंदो, तुजो दुस्मान जावन आसा तुजी कूड. देंवचाराक ब्लेम कोन्नाका म्हज्या बाबूंदो, तुजी कूड जावन आसा इकाची बाय. तुजी कूड जावन आसा तुजो दुस्मान म्हज्या बाबूंदो. एज लॉंग ही कूड तुका आसा, तुका जियोवपाक दिवपाक ना. एज लॉंग ही कूड तुका आसा, देवाची खुशी करपाक तुका दिवपाक ना केन्नाच. ताका लागून जेजू म्हणटा, आत्म्यांक जाय, बट फ्लॅश इज वीक. आनी टेम्पटेशन कितें करतलें? वीक हा थिंगाच तुका घास मारतलें म्हज्या बाबूंदो, तुका सकयल उडोवपाक. आनी ताका लागून वी नीड to depend upon God. That's how victory, my friend. I told you before. Depending on God, every situation, my friend. And Paul sangta, they had no temptation taken you, but such as common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye able, but will in the temptation also make you way to escape, that ye shall able to bear. पडेला म्हज्या बाबूंदो. आणि जर तर तूं तुजेर ट्रस्ट जाल्लो आसा, तुज्या कामांनी, तुज्या वाटांनी, God will never help you, my friend, and you will never have victory in your life. Only completely depend on God. That's a victory. Victory कितें जावन आसा? Completely ताचेर ट्रस्ट जावन, न तुज्या कुडीचेर, न तुज्या मोतीचेर म्हज्या बाबूंदो. आनी ताका लागून आमकां एक एडुकेट दवरलो आसा स्वर्गार म्हज्या बाबूंदो. आमी पडले जाल्यार, आमकां विक्टी ना जाल्यार, आमच्या पासत एक एडुकेट बसलो आसा देवाच्या फुड्यान. नो मॅरी, नो हुंयचो सांत, नो हुंयचो मोदी आनी कोणूच म्हज्या बाबूंदो. नो हुंयचो म्हज्या बाबूंदो सांतांतोन आनी कोणूच. आमच्या पासत एकलो एडुकेट स्वर्गात दवरलो आसा, तो जावन आसा जीसस क्रायस्ट द रायचस. ही वील हेल्प यू, माय फ्रेंड. आनी जेन्ना तूं रायट मनशाच्या फुड्यान येता तेन्ना तुका हेल्प मेवतलें. अदरवायज तुका हेल्प केन्ना मेवचें ना म्हज्या बाबूंदो. अदरवायज तूं चिंता आपूण तुज्या कामांनी करपाक, कसले मोतीन करपाक ट्राय करपाक, तुका केन्नाच विक्ट्री मेवपाक ना. यू वील ऑलवेज लूजर, आनी वन डे डेथ इज गोइंग टू कम इन युअर लायफ. एक दीस तुज्या जिवितान मरण येतलें. कित्याक ही विक्ट्री जावन आसा हाली जेजू तुका दिवपाक शकता. लिसन, कितें म्हणलेलें आसा? जेन्ना मोड जालें तेन्ना म्हज्या बाबूंदो शिसा कडेन कंट्रोल नासलो. हे मोडाक हारावपाक, हे मोडाक फेस करपाक, ओवरकम करपाक, पूण त्या जाग्यार एकलो मनीस आसलो म्हज्या बाबूंदो. आनी तो जावन आसा जिव्या देवाचो पूत, जो वाऱ्याचेर, दर्याचेर, मोडाचेर ओवरकम करपी. आनी तो जावन आसा जेजू जावन आसा. आनी जेजू बगर तुका केन्नाच मोडां, टेम्पटेशनां तुज्या जिवितांनी कंट्रोल करूंक जावचें ना म्हज्या बाबून. तूं ऑलवेज पडत रावतलो, पडत रावतलो, पडत रावतलो, कित्याक तुवें जेजूचेर डिपेंड जावना कंप्लिटली. आनी ते दीस मोड येयले तेन्ना आपोसूल सगळे उचांबूळ. आनी ते बोबट म्हणटा, सायबा आमकां आटा, आमी मोडटा. आनी जेजून एकूच उतर उलयलें, बी क्वायट. आनी मोड धांवलें म्हज्या बाबूंदो. दर्या उचांबूळ जालो आसा तो सोमतें तोय जालें. कित्याक लागून? जो ताच्या सांगाताक आसलो तो देव ते दीस बोटीन.
आनी हो देव तुजे भितर ना जाल्यार म्हज्या भावंड हेजेर तूं डिपेंड रावना जाल्यार तूं खंयच्या चर्चीचेर डिपेंड रावलो जाल्यार आसा जाल्यार खंयच्या पाद्रीचेर तेरसाचेर मिसाचेर तूं डिपेंड रावलो आसा जाल्यार तूं केन्ना स्वर्गार पावपाक ना म्हज्या भावंड स्वर्गार वयतलो धारवंटो स्वर्गार वयतली विक्ट्री जावन आसा जेजू आनी बायबल सांगता लेट अस therefore come boldly unto the throne of grace that we might be obtain mercy and find grace help in the time of need. हूं या म्हणटा throne of grace तो कोण जावन आसा throne of grace जेजू through Jesus Christ come grace and truth आनी तेका लागून म्हज्या बाबा पॉल सांगता निमाणें and he said thank to be God which give us victory through our Lord Jesus Christ. पळयला म्हज्या बाबा overcome कशें जावन आसा completely trusting in Jesus Christ and I say Lord I'm sorry Lord Jesus Lord हांव ह्या संवसारान पडटा सोम्या हांव चिंता विक्टी म्हाका मेळपाक पूण जायना सोम्या कित्याक 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 म्हज्या बाबा कित्याक तूं तुजेर डिपेंड रावलेलो आसा म्हज्या बाबा आनी जेजून इलस्ट्रेशन दिलेलें आसा हांव दाकांची वेळ आनी तुमी फाटें जावन आसा आनी त्या फाट्याचें काम कितें जावन आसा 24 वरां कोणाक रावपाचें पांकोर रावपाचें दाकाच्या वेळीक आनी जेजू म्हणटा म्हज्या बगर तुमकां कोणें कितेंच करूंक जायना आनी जेन्ना जावपाक ना आनी तेका लागून पॉल म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथ मी जेजू जावन आसा ओवरकमर विक्ट्री तुज्या जिवितान आनी म्हज्या भाव म्हणटा जर तर तूं जेजूक पांकोर रावना जेजूक तर तूं पांकोर रावना तुका विक्ट्री काम मेळना ओवरकमर नोय जाल्यार यू आर लुजर माय फ्रेंड आनी जर तर तूं लुजर जावन आसा देर इज नो होप माय फ्रेंड बट आय टेल यू टुडे जीसस लव यू आनी जेजून सांगलें आसा उगडास आसतर म्हज्या बाबा कश्टावतल्यान भार पडलेल्यान तुमी सगलीं म्हजेशी यात सगलीं तुमी म्हजेशी यात कितें म्हणलां कश्टावतल्यान आनी भार पडलेल्यान म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां कितें दितलो समाधान दितलो म्हणलेलें आसा म्हज्या बाबा Jesus said come to me all for labor and heavy laden and I will give you rest. यो म्हज्या बाबडो जात घड तो पडला जाय त्या पातकांनी सबार वस्तूंनी सेक्शुअल सीन आनी खंयच्याय ग्रीड जावन कम माय फ्रेंड आय आस्क कम जेजू तुका आपयता ये म्हज्या बाबडो डू नॉट वेट